नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयान सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकाचो आमी धांवतो नियाळ घेतात. तर आयच्या दिसा खंयच्यो घडामोडी जाल्यात त्यो जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. मोपा विमानतळाचेर पार्किंग जे शुल्क आहा ते जे टॅक्सीकार आहा त्यांच्या कडेन बसका घेवन आसतना GMR वेवस्थापनान वाडयिल्ल्यान सुद्दां बोवाळ जाल्लो आसा. तांच्यांनी अशें म्हटलां की आमच्या कडेन खंयचोच फुडाराक सुद्दां आमच्या कडेन कांय विचारपूस या खंयचोच निर्णय असो घेवं नाका की जाचो की आमकां लुकसाण जाता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तशेंच तांच्यांनी आयज GMR कंपनीक निवेदनू पत्र भेटयलेलें आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयत. तर दुसरी जी बातमी म्हणजे बोनबाग बेतोडा शांताराम गावडे हांच्या घरा लागसार दिसा उजवाडाक गोव्याचो कळप आहा तो 5-6 जाण हे गोवे जे आशिल्ले ते तांकां दिश्टी पडले. सद्या त्या वाठारांत भयाचें वातावरण आतां निर्माण जालें आसा. तशेंच 1 वर्स पयलीं ती हाजी शांताराम गावडे हाचे बायलेचे रियाज असल्या गोव्यांनी अटॅक केलो तितून तिका मरण आयलें आसा. सो तांच्यांनी रान खात्या कडेन मागणी केला की ह्या प्रकारान तेंचें लक्ष घालून हे जे गोवे आहा पळय तांचे कडल्यान सुरक्षीत करचें म्हणून. तिसरी जी बातमी म्हणजे फोंड्या म्हाड्डोळ आनी कुळे पुलीस स्टेशना खातीर एकूच हॉर्स वॅन आहा पळय ती जी आहा ती यूज जाता आनी ही आतां सद्या हॉर्स वॅन आहा पळय आतां ती मोडपाक पावला. आनी तशेंच आनी ताका लागून ती वयता म्हणजे केन्ना जेन्ना यूज करता तेन्ना ती बंद पडटा. सो ताका लागून आनी हेज्या लागून जो लोकांची गैरसोय जाता. सो लोकांनी मागणी केला की तिनूय पुलीस स्टेशनाक एक नवी हॉर्स वॅन दिवची नाल्यार एक फोंड्या एका तरी एक नवी हॉर्स वॅन दिवची अशी ह्यो ज्यो बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयत. ऐश्वर्यान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा तातूंतली. आनी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बेतोड्या बोणबाग वाठारांत सद्या गवेरेडांचो वावर वाडला ताका लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तशीच दुसरी बातमी म्हळ्यार फोंड्या हॉर्स वॅन आसा एकूच हॉर्स वॅन आसा तिनय पुलीस स्टेशना खातीर ताचो उणाव आसा. देखून आनी एक थंय हॉर्स वॅन घालची अशी मागणी आसा. आतां फुडें आमी आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडल्यान तांचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. कर्नाटकाच्या राज्यपालान एक अधिसुचोवणी जारी केल्या आणि ही अधिसुचोवणी कितें तर कर्नाटकातले धारवाड त्यांची हुबळी आणि कुंडगोल म्हणून जे गांव आसात त्या गांवांच्या उदकाची ताण भागोवपा खातीर खानापूर तालुक्यातले जे 4 गांव आसात त्या 4 गांवांतली 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर ही अधिसुचोवणी जारी केल्या. आणि हे अधिसुचोवणेक लागून कितें परिणाम जातलो तर जी कर्नाटकाचो एक म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आसा कळसा भांडुरा जो कणकुंबीच्यान सुरू केला तांणी आणि जे उदक घुंवडावन व्हरता म्हादय न्हंयचे ते उदक ह्या जे गांव आसात जे हुबळी धारवाड आनी कुंडगोल जे गांव आसात त्या गांवां मेरेन पावोवपा खातीर जो एक कनाल बांदपाक जाय त्या कनाला खातीर जमीन संपादीत करूंक जाय. आणि ती जी जमीन आसा ते खानापूर तालुक्यातले जे 4 गांव आसात त्या गांवांतली. आणि ह्या 4 गांवांतल्या लोकांचो ह्या ज्या कनालाक विरोध आसा आणि आमची जमीन संपादीत करची न्हू ताचे खातीर तांच्यांनी आंदोलनां केल्ली रॅली काडिल्ल्यो आणि कर्नाटक सरकारा कडेन मागणी केल्ली की आमची जमीन तुमी संपादीत करूं नाकात, तुमी हो प्रकल्प आनी खंयच्यान तरी व्हरात. पूण कर्नाटकाच्या सरकारान खानापूरचे जे 4 गांव आसात त्या गांवांतल्या लोकांची मागणी विचारात घेयनासतना परस्पर तांची मागणी भायर मारीत ही जी तांची जमीन आहा ती संपादीत करपा खातीर थेट अधिसुचोवणी जारी केल्या. सो ह्या कर्नाटक सरकाराच्या भुमिकेचेर आता खानापूर तालुक्यातले हे 4य गांव कितें भुमिका घेतात ते पळोवचे पडटले. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. सुशांत सरान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा. आतां फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट.
अंत्रुजनगर कुर्टी फोंडे कॉलनीत सुण्याच्या हल्ल्यात 11 वर्साची विद्यार्थिनी जी आसा ती जखमी जाल्ली आसा. ताका सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्या. फाटले कांय म्हयन्या सावन सुण्याच्या हल्ल्यांनी वाड जाल्ल्याची लोकांचें म्हणणें आसा आनी ताका लागून तांणी उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हाका निवेदन लेगीत सादर केल्लें, पूण ताचेर अजून कसलोच हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. देखून आयज जी ही घडणूक परत घडल्या ताका लागून तांचे मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. देखून तांची मागणी आसा की बेगोबेग हो जो भटके सुण्यांचो प्रश्न आसा तो सरकारान किंवा संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून सुटावो करचो. तशेंच हरमल पंचायतीच्या आदल्या सरपंचान राजिनामो दिल्या उपरांत आयज सोमाराक सुशांत गावडे हांची बिनविरोध थंय निवड जाल्ली आसा सरपंच पदाचेर आनी ह्या वेळार तांच्या वॉर्डांतलो सरपंच म्हणून निवडून आयिल्ल्या कारणान थंयचे लोक आशिल्ले तांच्या वॉर्डांतले तांणी व्हड संख्येन गर्दी करून ताका परबी भेटयली. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. दिप्तीन आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात. फुडें आमी आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. वन मावळिंगे गांवांत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घरांची सर्वे करपा खातीर आज दिवचलचे मामलेदार तशेंच हेर अधिकारी आज आयिल्ले आनी मात सर्वे केले उपरांत आमची खंय तरी घरां वतली मोडटली असो लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्ल्यान लोक संघटीत जावन ते रस्त्याचेर देंवले आनी आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी सर्वे करपाक खर विरोध केलो. तशेंच जे अधिकारी आयिल्ले तांकां परते धांवडावन घाले. तर ह्या वेळार थंय तणावाची स्थिती सामकी निर्माण जाली म्हणून कडक पुलीस बंदोबस्तूय तैनात केल्लो. ही बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बाणावले मतदारसंघांतल्या सुरावले वाठारांत बनावट मतदार नोंदणी जाल्ल्यान जोकीम डायस हाणें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर त्या विशींची कागाळ केल्ली. देखून आज तेंच्यांनी पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. तशेंच हे बनावट मतदार नोंदणी विशीं कारवाय करची अशी मागणी जोकीम डायस तशेंच एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केली आसा. तशें ह्यो ज्यो बातम्यो आमचे एंकर तशेंच सब एडिटरांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.